गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी म्हापशेच्या सारस्वत महाविद्यालयान आसात. वेंचणुको सामक्यो तेंकल्यात. मतदान जावपाचें आसा 14 फेब्रुवारीक. स्वाभाविकच कांय लोकांक स्टुडियोन आमी आपयतात, तांचे कडेन चर्चा करतात. आमचे कांय उमेदवार पक्षाचे फुडारी हांचे कडेन आमी सतत चर्चा करीत आसात. आनी आज आमी म्हापश्यां आयल्यात आमच्या तरण्या मित्रांक मेळपाक. तरणाटे ह्या वेंचणुके संदर्भात कितें विचार करतात? वेंचणुकूच न्ही, राजकीय पक्ष, उमेदवार, इतलेंच न्ही तर लोकशाय. आमी सदांच उलयत आसतात. आमचे जे पळय पाठ्यक्रम असतात तातूंत भितर पॉलिटिक्सा संदर्भात, लोकशाये संदर्भात, वेंचणुके संदर्भात कशे तरेचे लोकांनी मानसिकता बाळगुची, कशे तरेन मतदान करचें हाचे संदर्भात सामकें ब्लँक. आमचे शिक्षण क्रम किंवा आमचे पाठ्यक्रम हे बद्दल कांयच उलयनात. तरी आसतना भुरगे आपलें ज्ञान, आपलें गिन्यान कशें वाडयतात? ते पेपर वाचतात काय कितें? हे पेपर वाचता जाल्यार, मिडिया पळयता जाल्यार तांच्या मनान कसले तरंग येतात? आनी आतां तर फकत 14 दीस मतदानाक उरल्यात. अशे वेळार हे तरणाटे कितें विचार करतात हें जाणून घेवपाक आमी म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयान आयिल्ले आसात. हांव तांकां मेळटा. पयलीं तुजे कडल्यान सुरू करया. तूं कोंकणी शिकता, तूं MA करता, आनीक तुजें पयलीं सगळ्यान पयलीं नांव सांग. हय, म्हजें नांव गोविंद मोक्कार. सद्याक गोंय विद्यापिठान MA ची पदवी घेता. तूं जाणा 14 तारखेक मतदान जावपाचें आसा. हय. गोंयान कितले पक्ष आसात अशें दिसता तुका? अंदाज तूं सांगले आतां, मेजल्यारूय जाता. बरें, खंयचे प्रमुख पक्ष ही वेंचणूक लडटात? BJP आसा, काँग्रेस आसा, TMC आसा, आप आसा, RJP मर्ज जाल्या. RJP खंय मर्ज जाल्या? RJP एक आसा. हय. बरें, खूब सांगले. आनी खंयचे पक्ष उरला अशें दिसता? शिवसेना आसा. दोन गोंयचे प्रादेशीक पक्षाचें नांव ताणें सांगलें ना. MGP आनी खूब सांगले. गोवन पार्टी. आणि सध्या ह्या इलेक्शनाक एक नवी पार्टी आयला, जय महाभारत पार्टी. व्हेरी नायस. सो तुमकां गोंयच्या राजकीय पक्षा संदर्भात कितले राजकीय पक्षाची जाणीव आसा? एक सांग म्हाका, तुका पॉलिटिक्सा संदर्भात ज्ञान खंय मेळटा? हे वेंचणूक जावपाची आसा, अशे तरेन कॅन्डिडेट उबे आसात. हाव यू कॅन गॅदर दिस टायप ऑफ इन्फॉर्मेशन and how you gather it? So when I go for voting, first of all, whenever I go, I understand by looking at them only. They go here, so I just follow them in the same manner, and then they even guide you, like you have to go here and then you have to do this. And while voting, first of all, nobody should come to know that to whom you are going to vote. So we are made to go in such a manner. They have did the things that we go and we just vote it, and then we just keep. राजकारणा संदर्भात चड जाणून घेवपाक तूं वाचता काय तूं पळयता? म्हजें चडशें ज्ञान तुका युट्यूबार थ्रू येता. कित्याक हांव जे प्रुडंट मिडिया आसा तांचो म्हज्या मोबायलाचेर ॲपूय आसा आनी तांकां हांव युट्यूबार फॉलोय करता. सो ओकेजनली म्हणजे रातचे सगळे अभ्यास बीन जातकीर युजली अर्दवर न्हिदच्या पयलीं हांव सगळे हेडलायन्सा थ्रू वता ऑन युट्यूब मोस्टली. चडशे पेपर वाचना? न्यूजपेपर आमच्या घरान येना. कित्याक जाता कितें की हांव सद्या मडगांव आसता आनी पण रावता हांगा, पण फक्त विकेंड्साक हांगा येता. सो म्हाज्या शिवाय म्हाका दिसता चड कोण वाचना आमच्या घरांत न्यूजपेपर. सो आमी न्यूजपेपर बंद केला. पूण ह्या दिसांनी तो म्हणजे इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन. बरें, तुवें म्हणलें तूं मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया पळयता. ह्या मिडियांतल्यान तुज्या मुखार गोंयच्या राजकारणाचें कितें चित्र उबें जालां? सद्या तर म्हणजे आयाराम गयाराम हेंच चल्लां गोंयच्या राजकारणान. कोण खंय वतलो, कोण खंय येतलो आनी कोण खंयच्या पक्षाचेर, खंयच्या निवडणुकेर, खंयच्या सिटाचेर लडटलो कोणाकूच कांयच कळना. पण आतां ऑल्दो म्हणजे नॉमिनेशन फायल जाला, सो आतां तरी आमकां एक आयडिया आसा की कोण खंयच्या पक्षांतल्यान लडटलो. आतां काय फाटल्यान सरपाक किंवा उडी मारपाक ना, आतां काय मेळपाचें ना, कित्याक नॉमिनेशन फायल करपाचें सगळें सोंपलें. आतां रणनिती तयार जातली. सो म्हाका तूं सांग की ताणें म्हणलें की फक्त आयाराम गयाराम ताणें लक्षांत आयलें. आया अलेक्स रेजिनाल्ड, गया अलेक्स रेजिनाल्ड. तर तुज्या मनान ताका लागून अशें राजकारणा बद्दल वीट आयल्या काय तूं इल्लो चड क्युरियोसिटीन पळयता? एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार आतां फाटले 1 वर्सां, 2-3 वर्सां जालीं हांव चड लक्ष दिवन आहा हेचेर. न्यूज पळयता, सोशल मिडिया पळयता आनी मदीं मदीं टायम गावलो तेन्ना पेपर वाचता. सो तेणी जशें म्हटलें आयाराम आनी गयाराम, सो तशेंच आतां पॉलिटिक्स एक्चुली जाल्लेलें आसा. सो आतां
सगळे अशें कोणूच ना की हे पार्टीतले ते पार्टीर वयता. फक्त नेवीक RGP येयला पळय तेंचेर आमचो मातसो विश्वास आसा. आनी बाकीचे सगळे आतां उडक्योच मारता. खंय जास्त तेंकां हे गावता थंय ते वयता. ना पूण अशें तुका हांव विचारता अशें की तूं ताका लागून विटला राजकारणाचेर. विटूंक ना एक्चुली, पूण जें आतां कितें चलता तें चुकीचें चल्लां. कित्याक आतां पॉलिटिक्स आमची एक 90% लायफ कंट्रोल करता. सो आमकां खंय तरी तेजेर विटच्या येवजी तेजेर कितें पर्याय हाडून ते बरें करपाक जाय. व्हेरी नायस. ताणें बरें पॉझिटिव्ह नोट कळ्ळें तुका. ताणें पॉझिटिव्ह सांगलें की राजकारण म्हणटा तें वीट येवपा सारकी घडणुको घडटल्यो. पूण तो म्हणटा की आपूण तातूंत विटूना, वेल्यान आपूण चड इंट्रस्टान पळयता. इंट्रस्टान पळोवप एक आनी आपुणूय तातूंत भितर सहभागी एक. कारण ह्या वेळार तुजें फर्स्ट टायम वोटींग काय तूं सेकंड टायम वोटींग करपाचो आसा? सेकंड टायम म्हाजें सद्या. पयलीं खंय केलें तुवें? म्हापसाच केलें वोटींग हांवें. की खंयचे इलेक्शनां? 2019 खंयचे एसेंब्ली काय लोकसभा? हय हय एसेंब्लीन केल्लें हांवें. एसेंब्ली. Yes. सो म्हाका एक सांग, एज ए कॉन्शियस वोटर, कारण तुजें सेकंड हय, वोटींग, माझें एज ए जागृत नागरीक म्हणून हें जें पळय कितें घाण चल्लां, हें वायट चल्लां, सगळे लोक म्हणटात वायट हय, चल्लां, सारकें. तुजें कंट्रिब्युशन कितें? पॉलिटिक्स बरें जावचें हाजे खातीर तूं कितें करपाक सोदता किंवा कितें चिंतता? सद्या हांवें एक गजाल नोटीस केला म्हणटा ती पळय की पॉलिटिकल पार्टीज आपल्या फायद्या खातीर लोकांक डिवायड करता. तुमी पयलें आसतलें की खूब वर्सां पयलीं इंडियान जात आनी धर्माचेर पॉलिटिशियन्स डिवायड करून दवरताले. बट ती प्रथा हळूहळू काबार जायत पावला. पण आयज गोंयांत एक खंयची तरी पार्टी येयला ती म्हणटा की आमचो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट ह्या पर्टिक्युलर समाजाचो आसतलो आनी डेप्युटी CM पर्टिक्युलर रिलीजन. उलट म्हाका काल कॉल येयला की वी आर स्पिकींग फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर कास्ट, तुमी कोणाक वोट मारतले? अरे म्हाका सांगा, वी आर ऑल वन. ओके, आयज तेंची ती कितें की ती प्रथा आसा पळय ती सोंपपाक पावला आनी परत आमकां डिवायड करपाक सोदतात. त्या मिनिस्टरान म्हटलां पळय की आर CM वील बी फ्रॉम दीस कास्ट, ताका त्या कास्टी प्रती कांय हें ना, ते आपलेपण ना, फक्त त्या कास्टीची संख्या गोव्यान खूब आसा म्हणून तिणें तें म्हटलां. बरें, एक सांग, हांवें तुका प्रश्न विचारलो, तुवें म्हाका बरी जाप दिली हय. की बरो चर्चेचो विशय हो. हय. म्हाका तुजे कडल्यान जाय ते अशे तरेचे वायट जातीय आनी धार्मीक मतदान जावचें न्हय, हय. जाल्यार तुका स्वताक कितें करन दिसता? सद्या आमी थ्रू सोशल मिडिया अवेरनेस करपाक शकता की वी आर ऑल वन रिलीजन किंवा वी आर ऑल वन. आनी आमी पेट्रियोटीक लायक ते नॅशनलिस्ट आसा आमी तुजें पळय. नांव कितें म्हणलें म्हाका? म्हाजें नांव उत्तम पार्सेकर. Very nice. हांव म्हाका तुजें गोवा आवडलें. इंजिनियरींग कॉलेजीन शिकता, 3rd इयर कॉम्प्युटर इंजिनियरींग. ब्युटिफूल. Thank म्हाका तुजें सामकें आवडलें, कारण तरुणांनी अशे तरेची मतां व्यक्त करपाक जाय. जात आनी धर्मा परस आमी वयर सरपाक जाय. आतां 21वें शतक आयलें. आतां जात आनी धर्माचेर काय तुका खंय कॉलेजींनी प्रवेश मेळना. आतां तुवें बरें शिकून बरे तरेन तुजें जेन्ना पळय कौशल्य कितें आसतलें तेन्ना तुका वयर जावंक सरपाक मेळटलें. ही पार्टी डेव्हलपमेंट करता तेंच्या वांगडा आमी आसा. येस. ताणें एक बरें सांगलें. ताणें बरें सांगलें तें अशें की ताणें म्हळें जात धर्माच्या वयर सरपाक जाय. आनी जेन्ना अशे तरेची जात धर्माचे हें घेवन लोक येतात, पताका घेवन, आनी अमक्याक मत दी, अमक्याक मत दिनाका, आनी अमक्याक मत ते जातीचे लेबल लायले कितें आयलें, चड मतां पडटल्यो असो हावेस बाळगितात आनी हो आमच्या जातीचो मुख्यमंत्री म्हणटात. तूं तुजें मतदान करता आसतना तुवें कितल्यावें मतदान? फर्स्ट. व्हेरी नायस. पळयलो म्हाका, हांव तुज्याच सोदान आशिल्लो. म्हाका जाय तें अशें, तूं हें मतदान पळयता आसतना कितें पळयतलो? ताजे जात पळयतलो, ताजो धर्म पळयतलो, ताजी क्वॉलिफिकेशन पळयतलो, ताजी तळमळ पळयतलो, काय ताजी गोंया बद्दलची आस्था पळयतलो? म्हाका दिसता की पार्टी या जात हे पळोवच्या पेक्षा म्हाका दिसता की त्या इंडिविज्युअलाचें जे थिंकींग आहा, सो वॉट इज थिंकींग अबावट डेवलपमेंट या कितें तो फुडें प्लॅन्स कितें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता की मतदान केल्लेलें बरें कशें ह्या फावट. व्हेरी नायस. बरं, दुसरो प्रश्न म्हजो तुका असो, वॉट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट कॅन बी ऑफ एनीथींग, नॉट अशें म्हाका दिसना की इन्फ्रास्ट्रक्चराचें डेवलपमेंट जावपा जाय. वीथ रिस्पेक्ट टू आतां जितके फिल्ड्स आहा गोंयांत, वीथ रिस्पेक्ट टू दॅट आतां समज आमी डेवलपमेंट करपाचें चिंतता जाल्यार म्हाका दिसता की जे अनएम्प्लॉयमेंट आहा सो ताजेर भरपूर कितें ते ह्या संख्या आदी कमी जातली, सगळी सोंपची ना म्हणटा. आतां व्हेरी नायस ऑफ यू. म्हाका एक सांगात, म्हाका, हांव तुजे कडेन येता. वॉट इज अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment, as per just an example, if we go, I am an engineer, I am studying my 3rd year in mechanical. So we are going for companies. So what they say, they reject us by saying that you are not skilled, you don't have experience or something.
सो म्हाका कितें दिसता की गव्हर्मेंटान सद्या एक असो इनिशिएटीव घेवचो की थंय त्या भुरग्याक डेवलपमेंटूय मेळ्ळे म्हटल्यार ट्रेनिंगूय मेळ्ळी विदीन दॅट पिरियड ऑफ टायम ऑफ इंजिनियरींग. सो त्या भुरग्याक आनी फुडें भायर वचून शिकपाचें एक्स्ट्रा पे करून शिकपाची गरज ना. नाही हांव तशें म्हणना, हांव तुका विचारता अशें सद्या गोंयांत कोणाकय विचार, गांवांनी वच, लोक म्हणटात आमच्या घरान नोकरी कोणाक ना, अनएम्प्लॉयमेंट. प्रत्येक घरान हांव पयले गांवांत गेलो सगळ्या घरान अनएम्प्लॉयमेंट. पूण नोकरी खंयची जाय? सरकारी नोकरी. तुवें बी आतां इंजिनियर जाता, तुका नोकरी सरकारी जाय? नॉट नेसेसरी. कित्याक काम कितें करता ताचेर इम्पॉर्टन्स आसता न्ही. तुका बाय द वे तूं आतां मेकॅनिकल इंजिनियरींग करतलो, तूं खंयच्या कॉलेजीन शिकता? आग्नेल इन्स्टिट्यूट. आग्नेल इन्स्टिट्यूटान तूं शिकता. म्हजो तुका प्रश्न असो, गोंयान भितर तुका ऑपॉर्च्युनिटीज आसात? एज पर नाव ना, ना. पण तितक्यो ना, जावं शकता फुडें. सो एक्झॅक्टली मायक धर आनी म्हाका सांग, तुका ऑपॉर्च्युनिटी तूं शिकून येतकीर तुका जाय त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण जावचे खातीर सरकारान कितें करचें? म्हाका दिसता की सरकारान सद्या जे स्टार्टअप्स आसता, यंग एंटरप्रेनर्स आसता, तांकां मोटिवेट करपा जाय, अबावट दॅट नॉलेज स्प्रेड करपा जाय. सो दॅट जे आतां स्टार्ट करता, सो आफ्टर फ्यू इयर्स दे कॅन फॉर्म सम बीग कंपनीज लायक टेस्ला एक्स एंड ऑल. सो गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपा जाय. व्हेरी नायस. तूं बरें उलयलें आनी तूं तुज्या प्रोफेशनाचो सिरियसली विचार करता हें पळोवन म्हाका स्वता बरें दिसलें. आनी तूं ताचो मातसो विचार फुडें व्हरून सरकारान एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण करच्यो, ताजे खातीर सरकारान गुंतवणूक करपाक, सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें करचें तातूंत भितर टेक्निकल नो हाव, तातूंत भितर एक इनोवेशन म्हणटा तो प्रकार. जे राज्यां इनोवेशना कडेन वतात तीच राज्यां तुमी पळयलां IT बेंगलोर किंवा पुणे हांणी खूब फुडें झेप मारली. त्या खातीर तांचे राज्यकर्ते किंवा थंयचे जे अर्थवेवस्थेचें काम करपी किंवा थंयचे शिक्षण तज्ञ आनी इनोवेटीव अशे मार्ग आपणायले. तूं कितें सांगपाक सोदतालो? आतां आमी डेवलपमेंट म्हणटा, आमचो जो सरकार येता तो डेवलपमेंट म्हणटा, आनी जे आतां कोण कॅन्डिडेट रावला पळय ते म्हणटा की डेवलपमेंट करतले. पूण आतां पळय गोवा मुक्त जाल्याक आमची 60 वर्सां जाली, पूण आमची गोंयकारांची घरां थोडी अशी आहा की तांकां आजून उदीक पावना, तेंच्या घरान रस्ते ना, तेंच्या घरान लायटी ना. तूं म्हाका अशें जागे एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सांग किंवा गांव सांग जंय घरां आसात लायट ना, तांचे डेवलपमेंट ना. सावड्ड्या थंय चडशे आसा. सावड्ड्या तूं ज्या घराचो उल्लेख करता ती घरां आर दे लिगल ऑर इलिगल हावजीस? लिगल. तूं शुअर? हावजीस शुअर. पळय एक लक्षात धर, आमकां एक संवय जाल्या, ती संवय अशी खंय तरी वचून एक बेकायदेशीर घर बांदप, एक ल्हानशें स्ट्रक्चर करप, मागीर थंयच्या पंचायतीक धरप, तें स्ट्रक्चर आनी इल्लें व्हडलें करप, एक इलेक्शन आयलें डबल करप, आनी सरकारान थंय उदक दिवप म्हणटा, सरकारान थंय लायट दिवप म्हणटा. आनी सरकारा कडेन आमी इलेक्टोरेट म्हणून तांचेर एक प्रेशरार धाडटा आनी आमचें घर हें म्हणप. हें अशें तर न्ही तूं म्हणटा तें? ना तशें आतां जी येयला पळय आनी एनकरेज केला पळय ती म्हणिना, पूण आमची जी खरी गोंयकारां आसा पळय ती तांकां थोडी काही कारणाक लागून ती फाटीं उरतात. म्हणजे तेंच्या घरान काम करपी कोण नासता, एक दोग जाणात कोण म्हातारी रावता, सो असली घरां ती चडशी आहा. सो म्हाज्या हिसपान तरी डेवलपमेंट केन्ना जातली जेन्ना आमचे प्रत्येक गोंयकार आहा पळय तांकां ज्यो बेजीक फॅसिलिटीज आहा पळय त्यो गावतल्यो. बरोबर. आतां जर तुमी आमचो GP न्यूज म्हणून एक फेसबुकार आसा, सो तेजेर असल्यो कितक्योश्योच व्हिडिओ येता, ज्या व्हिडिओनी अशें म्हणजे ते प्रत्यक्ष दाखयता की कितकीशीच अशी घरां आसा, कितकीशीच गांव आसा ते हे बेजीक फॅसिलिटीक लागून उरला. इनफॅक्ट हांव अशें म्हणन की तुमचे सारके तरुणांनी तुमचे ग्रुप्स तयार करून किंवा कॉलेजींनी आपले अशे तरेचे प्रोजेक्ट भुरग्यांक दिवचे, जाणी तूं म्हणटा तशें सावड्डे सारके एरियेन थंय वचून तांणी इन्वेस्टिगेट करून मरे तांणी रिपोर्ट दिवपाक जाय. मिडिया हावज वी आर रेडी टू पब्लीश इट, कळ्ळें तुका? कारण आमी स्वता आमच्या रिपोर्टरा कडेन अशें मागयतात की बाबा जेन्युइनली ही घरां लिगल काय कितें, ह्या घराक खरेंच उदक ना, इलेक्ट्रिसिटी ना. कारण आतां कशें आसा, लिगल आनी इलिगल आसल्यार सुद्दां गोवा गव्हर्मेंटान किंवा खंयच्याय सरकारान तांकां उदक आनी तांकां इलेक्ट्रिसिटी दिवप अशे तरेचो एक नियमूच आसा. सो इलिगल आसा म्हणून न्ही, पूण ते कित्याक लागून तूं म्हणटा ती ताचो अभ्यास करचो पडटलो. एक गजाल खरी की लोकांक रायट टू हावजींग इज ए रायट, आनी तो लिगली मान्य जाल्लो. तांकां प्रत्येक मनशाक जो गोंयांत रावता तांकां घर हें आसपाक जाय. हांव परत तुजे कडेन येता. तुज्या मतान डेवलपमेंट म्हळ्यार कितें? ते सांगपाक सोदी. डेवलपमेंट म्हटल्यार फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर न्ही,
तर म्हाका एक अशी तकलेन हें आसा की आमी आतां डेव्हलपमेंट करतात न्ही, सो एक MLA आसता, हय तेणी एकले आपल्या पंचायत आसता, म्युन्सिपालिटीज आसता, हय त्या एक म्युन्सिपालिटीन किंवा वॉर्ड वायज एक कितें तरी अशें न्यू स्टार्टअप सुरू करप, म्हटल्यार भुरग्यांक कोडिंग शिकोवप. हय कितें आतां न्यू कितें येता नवीन हे ऑपॉर्च्युनिटीज कशे आसा ते पळोवन कोडिंग स्टार्ट केले, रोबोटिक्स स्टार्ट केले, किंवा यूथ आसा तांकां हे म्हटल्यार आतां इन्वेस्टिंग कशी करप, मार्केटिंग कशी करप तेची नॉलेज दिवपाची. एग्रीकल्चर फील्ड आसले जाल्यार एग्रीकल्चराचे आतां कितें न्यू मॉडर्न बरें, तुमचे भितर कोण एग्रीकल्चरिस्ट कोण आसा? व्हेरी नायस, ब्युटिफूल. तू खंय रावता? हांव पेडण्यां रावता. पेडण्यां. तूं एग्रीकल्चर तूं शेतकऱ्याचो चलो? शेतकरी म्हळ्यार आमचे कुळागर आसता, बाग. वा. आनीक थंय कितें कितें जाता कुळागरांत? थंय हें जाता, सुपारी जाता, कोकम, परत नाल्ल आनी फणस. सो आतां फणस सुद्दां आसा आमचे. आतां फणसा सुद्दां यूज ना. त्या दिसा तो एक साईराज धोंड म्हणून हेका गेल्लो शार्क टँका, तेणें एक बरी केलें. तशी कितें तरी नवीन हें करपाक जाय. आमचे आतां तशेंच फणस खूब आसात, वेस्ट वतात, तेचेर काय ना. पूण ताजेर तुमचे कडेन जर पणस आसत ताजेर तुमी प्रक्रिया करून अशें कित्याक जायना? प्रक्रिया जाता मागीर, पण ते घेवपाक जाय. त्या कॉस्टान आतां फणस सोलपाक जाय जाल्यार 1 वर वता, परत मनीस जाय. तुवें एग्रीकल्चर म्हणलें म्हाका. तूं कसले तरेचें एग्रीकल्चर? आमचे पेडी आसा, वीट आसा, वीट न्हू आमचो हसाणो आसा, भाजी. आतां गोंयान पळयता थंयसर आमची काणकोणा त्या रस्त्यार हायवेर पळयता तुमी. तूं खंयचो? हांव पोरवरी. ओके. सो तुजें हें खंय आसा? पोरवरी भितर वाटेन ओ, तो ग्रीन पार्क आसा तो. पूण राव रे, परवरी आतां जर तुका जर ऑफर आयली की आमी एक हावजींग प्रोजेक्ट करया, शेतान कितें मेळटा? पेडी तूं भायल्यान आमकां बेळगांवच्यान येताच माल, जाल्यार ते कन्वर्ट करून तूं बिल्डींग कित्याक बांदना? ना, ते आमचे खंय पोट कशें आहा आतां. आमचो बापूय डेली वेजर येता, सो तूं कितें करता घरान कितें उरता आसा खावपाक कितें आसा, कितें कितें विकता तो कितें उरता आमकां. गोंयान भितर आमी म्हणटा इंडस्ट्री जाय, चड लोकांक रोजगार दितलो. शेतीन रोजगार दिवपाची क्षमता आसा? हय आसा. तूं कितें शिकता? हांव जियोलॉजी शिकता. जियोलॉजी शिकून जातकीर तूं शेतान काम करतलो? हय करतलो. हय. तूं सरकारा कडेन नोकरी म्हाका वतलो काय तूं आपूण म्हणटलो आपूण शेत? हांव म्हाजो ओन स्टार्टअप करूंक शकता. वॉटर जियोलॉजी आसा. सो आतां आमची नीड ऑफ द आर पळय की तुमी पयला आसतले रेनी डेजान आमचो ग्रीन पार्का कडलो रस्तो आख्खो फ्लडेड आसता. सो तुमी इम्पॅक्ट पळयतले त्या शेतांचेर, शेतां बुडलेली आसता. ते म्हणटात की तुमकां दितले पयशे बट ते पयशे पावना. 5 वर्सान आतां ते येतले, फाल्यां येतले, परत वयतले. गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स शेतीक जाय तसो विकास करपा पुरत्यो आसात? स्किमी आसा बट ती मेळना कोणाक. कित्याक? लायक पयशे मदले मदीं गायब कशें जाता. कोण गायब करता? म्हणजे आतां एक गोरवांचे घेयात, गोरवांची स्किमी, सुपालन ती स्किमी आसता. ते तुमकां कितले ते लाकूड म्हणून तुमकां घेतात ते स्किमीचेर. बट ती गोरवां कशी आसतात, तुजी ती पिड्ड्यार जाता, केन्ना केन्ना मरतात. तुमकां बॅकअप प्लॅन तुमचो कांय नासता तांकां तसो, कळ्ळें तुमकां. सो फार्मराक कळटा की बाबा घेवपाचें काय ना ते. सो ताका लागून चडशे लोक वचना थंयसर. आतां पळय इतले सगळे इश्यूज आयले, कोणे तरी स्टार्टअप म्हळें, कोण एग्रीकल्चर म्हणटा, वेगळे वेगळे तरेचे डेव्हलपमेंटाचो विशय जालो. हे जे पळय सगळे आमी विशय पळय चर्चेक घेतात, ते विशय राजकीय पार्टी आपल्या उलोवपांतल्यान, आपल्या जाहीरनाम्यांतल्यान, आपल्या उद्दिश्टांतल्यान मांडटात. हे प्रश्न खंयचे राजकीय पक्ष मांडटात? ना. मांडनात जाल्यार कित्याक मांडनात? खंयचेच एग्रीकल्चरान एग्रीकल्चराचो इश्यू खंयचे राजकीय पक्षान फुडें हाडला? सध्या पॉलिटिक्स म्हटल्यार डिफरंट टूल जाला सर. सो पॉलिटिक्स कसो, एक तो आमदार रावला आमी ताका भाई कडेन वयता. एक्चुअली तो आमचो सर्वंट, हे आमी विसरलेले जाले आनी ताका डायरेक्ट भाई केल्लो आसा. सो अशी पॉलिटिक्स जाल्या. सो म्हाका म्हजो क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. म्हजो नेमको प्रश्न आसा, आमी जे कितें इश्यूज तुमी रेज केल्यात, दीज आर ऑल जेन्युइन इश्यूज. गोंयच्या म्हत्वाचे तरुणाक, लेट हिम फर्स्ट आन्सर माय क्वेश्चन. सामको इम्पॉर्टंट आमी उलयतात, तुमी तरुण, तुमी गोंयचे उत्तरेचे जाणा जाल्ले, तुमी प्रत्यक्ष तो जो कितें उलोवप आहा तो तुमकां लागता. खंयच्या राजकीय पक्षान हे सगळे इश्यू मांडल्यात काय ना? आरजीपीन मांडला. आर्जीन खंय मांडला दाखय म्हाका. आरजीचो हांवें अभ्यास केला. कितें आर्जीन मांडला? तुमी सगळे तरुण म्हणून आरजी नांव घेनाकात. तुमी आरजीचो कितें डॉक्युमेंट तुजे कडेन आहा जाका तूं म्हणटा की आर्जीन मांडला? पोगो बील आसा आनी अशें पोगो बिलाचो. वॉट इज पोगो? टेल मी.
डेफिनेशन ते डिफायन करता एक बिल नो यू टेल मी व्हॉट इज पोगो. एग्रीकल्चर अँड पोगो इज पोगो. कम्प्लीटली डिफरंट. Yes, yes. त्यांचे एक सांगले. पोगो यू नो व्हॉट इज पोगो. येस पोगो बिल म्हणटा. व्हॉट इज दॅट पोगो बिल. यू गिव मी द Person of फुल फॉर्म ऑफ पोगो. पर्सन ऑफ ओन ओरिजिन बिल. ओके व्हॉट इज दॅट. ते एक बिल. तुका काय संबंध ना. पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजिन हू हॅव सेटल्ड अब्रॉड दे वॉन्ट राईट्स हियर दे विल अर्न देअर they will make money there and they want full rights here. Why you want to give them more powers? You आम्ही गोंयकार आहा मरे तरुण भुरगे तांचे कितें तरी उलोवपा जाय मरे. तांकां पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजिन आमकां कितें पडला रे. युरोपान बसून ते सुशेगाद ते युरोपान गेल्यात ऑलरेडी पोर्तुगीज पासपोर्ट. Why somebody should fight for them? तेंचे हातून अशें आसा जे गोंयान जाला पळय ते गोंयकार म्हणजे हांव तें म्हणना पाकिस्तान इंडिया म्हाका जाय तें अशें की खंयच्या पार्टीन गोंयचे अशे तरेचे इश्यूज एग्रीकल्चर पशुधन सरकार पयशे दिवपाक आवडटा. भायल्यान खंयचे तरी गायो हाडटात हांगा ते वातावरणा कडेन सुसंगत जायनात त्यो 2 वर्सान मरतात. उरले जाल्यार दूद दिनात. लोकांनी अशे तरेच्यो पशुधन हांगा हाडून लोक बेजार जाल्ले आहात सोंपिल्ले आसात. सरकारा कडल्यान तांकां एक मदत जाय पडटा. आमचे कडेन अशे तरेची कौशल्य ना जे कौशल्य तांकां एग्रीकल्चरा संदर्भांत सांगतले तांकां विश्वासान घेतले तांकां चडांत चड म्हायती दितले आनी तांकां अर्थपुरवण करतले. स्वता आरजीन अशे तरेचे योजना तयार केल्या आनी त्यो वाचल्या. केल्या तेंची ती एक इनिशिएटीव आहा तेंचो आमचे धंदेकार म्हणून. दुसरो तेंचो तांचो इनिशिएटीव आमचे धंदेकार पिलां पोसप अळमी तयार करप अशे तरेचे. पूण हांव अशे तरेची गोंयची एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावपाक जायना. गोंयचे एग्रीकल्चर लँडान चडांत चड कस वाडपा जाय. गोंयचे भुरगे एग्रीकल्चरान येवपा जाय. हाजे खातीर खंयच्याय राजकीय पक्षान केलां. तूं आतां इतलीं वर्सां गोंयान आसा तूं कॉलेजीन शिकता तुजे हांव म्हणटा जे कितें तुजे मुखार सोर्सीस आहेत ते सोर्सीस अशें तुका राजकीय पक्षा बद्दल दिसता की तांणी खरेंच हे अशे तरेचे प्रश्नाचेर विचार केला. हांव मातसो एक वेगळो आस्पेक्ट दिता. ज्यो बिकता है वो खपता है अशें आमी म्हणूं शकता. जे समाजान खपो शकता पळय खंयची गजाल जो प्रॉडक्ट आसा जो समाजान खपो शकता किंवा ज्या समाजाची मेंटॅलिटी जशी आसा आनी जो प्रॉडक्ट तेंचो समाजाक ते सेल करूं शकता असो प्रॉडक्ट सादारण ते आपल्या एडवर्टिजमेंटान घेता. सो जेन्ना समाजाक जेन्ना दिसतलें जेन्ना अशे विचार करपी किंवा खरीच तळमळ आसतले जेन्ना लोक जेन्ना खंयचोय प्रश्न जेन्ना हातीन आपल्या घेतले किंवा तेंच्या मनान त्या बद्दल चर्चा सुरू जातली किंवा खंयचे तरी मुवमेंट सुरू जातले तेन्ना त्या गजालीची दखल घेवपाची पडटली. सो तांकां मजबुरी जेन्ना जाता पळय तेन्ना खंयचो पॉलिटिकल पार्टी ती गजाल हातीन घेता. आमी खंय तरी कमी पडटात. आमी प्रेशर ग्रूप डेव्हलप करपाक शकले नात. आमी अशे तरेन एक मुवमेंट चळवळ जावपाक जाय. आमी आतां पयर मतदान दीस मनयलो 4 दीस पयलीं. आमी चळवळ करून बाबा प्रेशर कित्याक करनात. राजकीय फुडारी आनी राजकीय पक्षच आमकां गौरवा भशेन आमुडटात. आमचे कडल्यान एक अशें एक तुमी सगळ्यांनी जर मेळून जर फाल्यां जर एक आपल्यालो जाहीरनामो काडलो दीस इज द मॅनिफेस्टो ऑफ द यूथ ऑफ गोवा आनी तांकां सांगलें की आमकां हें जाय आमकां स्टार्टअप करपाक जाय आमकां इंडस्ट्री जाय आमी इंजिनियरींग करतले आमकां फुडले 5 वर्सान आमी जेन्ना भायर येतले तेन्ना आमकां ही इंडस्ट्री जाय. आसा तुमचे कडेन? नाजाल्यार गोंयांत तसली इंजिनियरींग कॉलेजी कित्याक चलयतात? टू एक्सपोर्ट अस टू पुना ऑर बेंगलोर? हो प्रश्न विचारपाची आज गरज आसा. आनी अशे तरेचे प्रश्न आमी विचारतात काय ना वाय वी आर नॉट आस्किंग. सो बेजिकली ताणें जें म्हटलें की जे कितें एडवर्टायज जाता तेच म्हणजे जे लोकांचे डिमांड आसता ताजेरूच जास्त फोकस केलो वयता पॉलिटिशनान. आनी एक्चुली इज व्हेरी मच करेक्ट. कित्याक आमचे डिमांड्स कितें आसा तेच डिमांडाचो तो फायदो घेतात. आमचे जे कितें डिमांड आसा तेजो डिमांड एग्रीकल्चर आसा मरे ना तशें न्ही. म्हणजे आमचो स्वार्थ म्हणजे आमी खंय लालची जावं शकता पळय. म्हणजे आतां सद्या आतांच्या काळान पॉलिटिक्स हेजो अर्थ कंप्लिटली बदललेलो आसा. म्हणजे आमी जेन्ना एक आमदारा कडेन पळयता ते आमदारा कडेन पळयता आसतना आमी पर्सनल डेव्हलपमेंटा खातीर पळयता. आमी आपल्या हांव तुका एक बरें उदाहरण दिता. तुमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतात. कलंगूट इज एन एक्झाम्पल. सगळे कडेन हेच. कलंगूटची पंचायत इज ए 5 स्टार पंचायत. भायर आयलो रस्तो पूर्ण खड्डो आनी गजाल अशी सरपंच मर्सिडीज आमदार आनी कितें विमान तर लोकांक पडून वचना. ते म्हणटा रस्ते कितें जावं आपली पर्सनल कामां करतात.
सो पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. डेफिनेटली सर, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आमी स्वता आमचो लालच तांकां दाखयला आनी इतलें खबर आसा की आमी त्या आमदाराक निवडून हाडलो जाल्यार म्हाका जॉब मेळटलो. म्हणजे हांव स्वताचें चिंतता, हांव म्हज्या गोंयाचें चिंतना, म्हज्या देशाचें चिंतना. ही अशे तरेचो विचार आमचो यूथ करता हें सामकें म्हाका आय एम व्हेरी हॅपी. तूं सांग, आमी स्वताचो आमीच आमचोच आमकां हांव आत्मकेंद्रीत कित्याक जावप? सर खरें सांगपाचें म्हटल्यार इफ यू लूक एट द सिच्युएशन, खुबशे पार्टीज येयला गोंयान, एवरीवन इज ऑफरिंग सम अदर कायंड ऑफ मनी आनी दिस इज एट्रॅक्टिंग पीपल. लार्जर पिक्चर जो आसा गोंयचो त्याच्या बद्दल कोणाक पडलेलें ना. मोस्ट पॉलिटिशियन्स. What is the larger picture of Goa? Beautiful question. म्हाका तुमी सगळ्यांना हेजेर बोल. You please explain to me what is the larger picture of Goa. Let's come to the point now. Larger picture of Goa can be overall development of Goa. There has to be the youth, the women आणि आमचे जे जाणटेले आसा सगळ्यांक they should be happy at the end of the day. Satisfied असपाक जाय with the government, with the performance of the government. ताका म्हणटात स्वयंपोषक. एक भूतान म्हणून एक देश आसा, भूतान, ते आपलो आर्थीक विकास मेजतात कसो? हॅपीनेस इंडेक्स. कळ्ळो? सो आमी गोंयकार सुद्दां तशेंच. आमी स्कॅन्डिनेवियन देश पळय आसात जे स्वता श्रीमंत देश, तांचे कडेन स्वता मोठ्या प्रमाणाचेर मिनरल ओवर आसा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आसात. हे पेट्रोलियम प्रोडक्ट सस्टेनेबल रितीन ते काडटात, ते इंटरनॅशनल मार्केटान विकतात. तो जो पयसो येता तो इंटरनॅशनल मार्केटान दवरतात आनी तांकां इतले पयशे मेळटात की ते ल्हान भुरग्यांक पॉकेट मनी दितात. स्विडन आणि नॉर्वे हे दोन असे देश, दे आर व्हेरी रीच इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ते आपलो पेट्रोलियम प्रोडक्ट विकून जो पळय स्कुलान वता शाळेंत ताका बोल्सान भितर गव्हर्मेंट पॉकेट मनी दिता. हें गोंयान जावप शक्य आसा. सो तूं म्हणटालो तो हॅपीनेस इंडेक्स किंवा अशे तरेचो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, जो फकत व्हडले व्हडले पूल बांदले, एका न्हंयचेर 3 पूल, येदो व्हडलो वयल्यान रस्तो वता पेडणे टू काणकोण, हें आमकां जाय काय? प्रत्येक मनीस ताणें म्हणलें कोणाल्या तरी घरान लायट ना, कोणालें तरी घर पक्कें ना, कोणाक तरी जंय वचपाक जाय ते रस्ते नात, आनी एका न्हंयचेर 3 पूल. सो तुज्या मनान हें पळय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, तुज्या मनान हें पळय हॅपीनेस इंडेक्स म्हळ्यार कितें? सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इन द सेन्स एनवायरमेंट जो आमचो आसा दॅट हॅज टू बी सेफ. Along with that, at the same time, what the people want. आता समज कोणाक रस्तो जाय जाल्यार कातरां झाडां, but make sure you plant that many number of trees or probably shift that many number of trees, whatever the situation is. So sustainable development in the sense की environment should be kept properly safe. एक महत्वाचो खंयच्याय प्रगत आणि सुशिक्षित राज्यांतले किंवा देशांतले लोक चिंततात तो सध्या एनवायरमेंट. इंडस्ट्री, लोक म्हणटात की इंडस्ट्री जाय आमकां, पूण नंबर प्रायोरिटी इज एनवायरमेंट. आमकां सगळे प्रोजेक्ट जाय, आमकां शेतां पुरोवन पूल न्ही, शेतां पुरोवन स्विमींग पूल न्ही, शेतां पुरोवन किंवा दर्यावेळ आडावन दर्यावेळेचेर कन्स्ट्रक्शन बांदून 5 स्टार हॉटेल न्ही, दर्यावेळेचेर आक्रमण करून शॅक्स न्ही. सो तुका स्वता तूं आतां आमी आतां हांव जवळ जवळ 60 वर्सांचो जाला. हांव सदां म्हाका हुस्को करता की आमी आमच्या फुडल्या पिळगे कडेन जें गोंय दितलें तें गोंय कितलें सुरक्षीत आसतलें काय म्हणून. तुका असो केन्ना हुस्को जाता की अरे आपूण जेन्ना 60 वर्सांचो जातलो तेन्ना कसलें गोंय, हें गोंयान रावपाचें आसतलें? ओके सर. सर सगळ्यात पयलीं म्हणजे आय एम डुईंग माय बॅचलर्स इन फिजिक्स. ओके, सो म्हाका दिसता एंड आय एम व्हेरी शुअर अबाउट इट की जर भारतात खंयचें एक राज्य आसा विच कॅन बी सेल्फ सफिशियंट at the same time can protect this environment, it is Goa. Very nice. एक मिनिट, आमी एका सामके सिरियस आनी गंभीर विशयाचेर पाविल्ले आसात. म्हाका सामकें आज बरें दिसलें की आमी जशे गंभीरतायेन गोंयच्या बद्दल विचार करतात, पर्यावरण, अर्थवेवस्था, गोंयचे उद्योग, फुडाराचें गोंय कशें आसतलें, तितलेच गंभीरपणान आयचो तरुण त्या विशया कडेन पळयता. हें म्हाका खूब बरें दिसलें. ही चर्चा आमी इतल्यान सोंपयनात, आमी घेतात एक ल्हानसो विसव. हो लिसव सोंपल्या उपरांत परत आमी गोंयचो फुडाराचें गोंय कशें आसा, तांकां तरुण भुरग्यांक फुडाराचें गोंय कशें जावचें दिसता हाजेर उलोवपाचें आसात. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार दिता. आमी म्हापशां सारस्वत कॉलेजीन आसात आनी ह्या सरभोंवतणचे तरुण भुरगे हांगा बशिल्ले आसात आनी आमी तांचे कडेन चर्चा करीत आसात.
यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क ही जी संघटना आसा जी गोमंतक आनी सकाळ चलयता ताज्या मार्फत आमी तरुणां मदीं वचून एक नेटवर्क, एक बांदणी, एक वेवस्था निर्माण गोंयान करूंक सोदतात, जातूंतल्यान वेगवेगळ्या विशयाचेर तरुण भुरगे आपली मतां व्यक्त करतले, तांकां तज्ञांचें मार्गदर्शन मेळटलें. इतलेंच न्ही, आज पळय जेन्ना आमी चर्चा करतात तातूंतल्यान जे वेगवेगळे विशय आयले तातूंत अर्थवेवस्थे पासून शेती पर्यंत, आनी शेती पासून आतां पळय जे नवे स्टार्टअप कशे जावप, सरकारा कडल्यान तांची अपेक्षा, राजकीय पक्ष तांकां ऑल्टरनेटीव दिवपाक अपयश आयलां, भुरगे उलयतात. आनी अशे तरेची मागीर चळवळ कित्याक जावची न्ही? आमी एक दुर्दैव आमचें आसता की आमच्या कॉलेजींनी किंवा आमचे जे पळय पाठ्यक्रम असतात युनिवर्सिटीन लेगीत पॉलिटिक्सा बद्दल लागींच्यान शिकोवपाचें अशें तंत्र आमी विकसीत करपाक शकले नात. ते सगळ्यांचोच तातूंत भितर अपयश आसा. अशे वेळार स्वता विद्यार्थी आपल्या लेवलाचेर एक चळवळ कित्याक उबारनात जी राजकारणाक एक नवें वळण दितली. आनी आतां तर 14 दिसां भितर वेंचणुको जावपाच्यो आसात. अशे वेळार स्वाभावीक हो विचार येता की अशे तरेचो दबाव घट आसचो काय ना. आमी उलयताले सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, पर्यावरण, आनी तूं तुजें मत व्यक्त करतालो. येस सर. सो हांवें म्हटिल्लें ब्रेकाक वचच्या पयलीं की जर भारतांत खंयचें एक राज्य आसा वीच कॅन बी सेल्फ सफिशियंट ॲट द सेम टायम आमचें पर्यावरण आसा ताचें राखण करूं शकतात तें म्हणजे गोंय. ते कित्याक गोंय कडेन सुर्याचो प्रकाश आसा, गोंय कडेन उदक आसा. सो आमकां जर इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप करपाक जाय, वाय डू वी हॅव टू रिलाय ऑन पोल्युटेड सोर्सेस? वी कॅन यूज आवर सन टू डेव्हलप सोलर एनर्जी, वी कॅन यूज आवर वॉटर टू डेव्हलप हायड्रो पॉवर. सो जर हे आमी केलें जाल्यार कितल्या टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट आमी जे पोल्युशन आसा, जे प्रदूषण आसा तें आमी कमी करूं शकतले. ती एक गजाल. दुसरी गजाल म्हणजे की गोंय कडेन एक थ्रू दीस वी वील बी एबल टू जनरेट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट. कित्याक कंपेर्ड टू जनरेटींग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पॉवर किंवा थ्रू हायड्रो पॉवर जर आमकां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक जाय, ताका इंजिनियरिंगाचें ज्ञान जाय, ताका टॅक्नॉलॉजीचें ज्ञान जाय. सो ते टॅक्नॉलॉजीचें ज्ञान आमकां आमच्या तरणाट्यांक दिवचें पडटलें अँड दॅट स्कील दे कॅन यूज फॉर द बेनिफीट ऑफ गोवा. सो ह्या कारणान म्हाका दिसता की जर ह्या भारतांत खंयचें एक राज्य आसा जाका ब्रायट फ्युचर आसा, ओन्ली इफ वी टॅप इन टू आवर पोटेन्शियल, दॅट इज गोवा. नायस, व्हेरी नायस, ब्युटिफूल. हे सगळें खबर आसून सर म्हणटा खबर आसलें म्हणून जायना, पूण हें करपाची जिद्द जाय, ती अजून मेरेन कोणी केल्ली ना. बरें, आमचे दोन अर्थवेवस्थेचे कणे, इकॉनॉमी आमची तिगून आसा. आमकां सांगतात अशें, एक मायनींग, दुसरें टुरिजम. तुका दिसता हे दोनी जे पळय आमचे खांबे आहात ते फुडें टिकतले? मायनींग तरी जी पद्दतीन चलताली पळय ती तशीच जर चलली जाल्यार तितको फ्युचर ना. व्हेरी गुड. हांव ह्या विशयाचेर जागृती करीत आसा. व्हेरी नायस ऑफ यू. सो तेका लागून आमकां खंय तरी तांकां अल्टरनेट सोर्सा कडेन व्हरपाक जाय, जितून की लोक किंवा सस्टेनेबल मायनींग. आमी पळयलें न्ही 10 वर्सां पयलीं 57 मिलियन टन्स खणटाले आनी भायर विकताले. अक्षरशः विध्वंस करून उडयले ताणें. पूर्ण शेतां गेली, न्हंयो गेल्यो, आमचे उदकाचे स्रोत सोंपले. अशा परिस्थितीन भितर तें मायनींग असलें आमकां जाय. दुसरें टुरिजम पळय मरे तूं. टुरिजम 5 स्टार आयलां, तातूंत कितले गोंयकार काम करतात. शॅक्स घेवप, भायल्यान चलोवपा दिवप. सो अशे तरेचो डेव्हलपमेंट जातूंत भितर गोंयकार खंयच ना. आनी हांवूय एक मायनींग अफेक्टेड हितूंतलो एरियांतलो मनीस. सो जे मायनींग अफेक्टेड लोक आहा पळय तांकां खंय तरी दुसरे कडेन एम्प्लॉयमेंट दिलें ना, ते तशे बेकारूच उरले. मागीर हेवटेन खंय तेवटेन खंय वचोंक लागले, पूण चडशे ते थोडी वर्सां तरी काही ते बेकारूच उरले. सो अशें सिच्युएशन जाल्लेलें आनी सरकारान हेजे अल्टरनेटीव दिवंक ना. तूं म्हाका सांगतालें डेव्हलपमेंटाचो तुजो अर्थ. So I was just saying that we need development in education because most probably most of the ज़्यादा से ज़्यादा portion जो है it is given on theoretical part. Yes. Practical knowledge is not provided. Yes. But when you go in in future when you go for work, your practical knowledge is more important than your theoretical part. Unless and until you don't get the practical knowledge, how you will be able to cooperate? Please explain to me in detail. So in schools, we are given more theoretical knowledge. Week may only 2 times we have practical things, and mostly it is focused on the theoretical knowledge only. So there I feel so you want what type of skill development in colleges, universities? I feel that theoretical knowledge is important, but practical knowledge is much more important than theoretical knowledge. Because आमचे गोंयचे भुरगे तूं म्हणटा खरें फाटी पडटात. कारण आमी जेन्ना कॉलेजींतल्यान भायर सरून जेन्ना प्रत्यक्ष ह्या क्रुएल वर्ल्डांत पावयल दवरतात, आमचे कडेन आमचें नॉलेज सारकें जाय अशें नासता.
Honestly saying yes, because I have my miss. She was telling me that whatever is taught in colleges, like whatever we are like whatever they are teaching in BCA, that knowledge will be not, that won't be used in the industry. It's like कि वहाँ पे आप लोगों को just base provide करते हैं, and there it's really very different. Let him. Yeah. सो हांवें पयलीं सांगलें की जे आमचे यंग आतां जे हे आहा जे अनएम्प्लॉयड आहा सो तांकां भायर वचून शिकचें पडटा. सो ताजेर एक म्हाजें सजेशन आशिल्लें की जर आतां ती ट्रेनींग आतां 2 वर्सां 3 वर्सांची आहा, सो सेकंड इयराच्यान जर समज आमकां ती फक्त दिसाक समज 1 वर घेतली ती ट्रेनींग, सो बाय दॅट टायम ही इज पासिंग आउट फायनल इयर जातकीर तेजे कडेन BE डिग्री आसतली आनी ती प्रॅक्टिकल नॉलेजूय आसतली which we I will give a good example of Germany. Okay. तू जेन्ना जर्मनीक जेन्ना इंजिनियरींग कॉलेजीन वता तुका प्रवेश मेळना अनलेस यू आर स्पॉन्सर्ड बाय सम कंपनी. सो यू हॅव टू बी सो एफिशियंट और सो कितें म्हणटा ताका तुजें स्कील इतलें बरें जाय की तूं जेन्ना फर्स्ट इयर इंजिनियरिंगाक वता तेन्ना खंयची तरी एक कंपनी येता आनी तुका सांगता वी आर स्पॉन्सरींग युअर 5 years. अनलेस यू कॅन टेक इट यू कॅन डिनाय इट. तूं जर घेता जाल्यार मागीर ते तुका इमिजिएट जॉबय दितात आनी तुका तांचे कडेन आनी एक 3-4 वर्सां रावचें पडटा. बट तुका रेडी जॉब न्ही आनी तुका ते तुजी ती 5 वर्सां स्पॉन्सर करतात आनी तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी ऑटोमॅटीक मेळटा. सो कॉलेज आनी इंडस्ट्री हे एका करिकुलमाचे भाग जाले. म्हाका दिसता की तशें गोंयानूय जावपा जाय, लायक कोलॅबरेशन विथ इंडस्ट्रीज. करेक्ट. लायक प्रॅक्टिकल नॉलेज भुरग्यांक मेळटली आनी तितके फुडली 2-3 वर्सां. तुका अशें दिसता आमी आतां पॉलिटिक्स आनी इलेक्शनाचेर उलयतात, तुका दिसता खंयचो राजकीय पक्ष किंवा खंयचो एक लिडर गोंयचो अशे तरेन विचार करता, अशे तरेची कॅपेसिटी, हांव म्हणटा लायकी आनी इल्लो वायट खर शब्द वापरया, अशे तरेची लायकी तूं सारको विचार करपी म्हणजे तुजे सारक्या बुद्धिमान भुरग्याक रिप्रेझेंट करपी लोकांची बौद्धीक कुवत राजकीय नेत्या भितर आसा. हांव अशें म्हणना की सगळ्यां कडेन ना, पण थोड्यां कडेन तरी आसा. ते आसा त्या फिल्डांत ते गेल्लेले आसा, तांच्यानी त्या फिल्डांत काम केल्लेलें आहा. मागीर सो म्हाका दिसता की त्या लिडर्सांक मातशें समज आमी हें करता की आयडलायज करता या आमी तांकां प्रोत्साहीत करता. ना पूण तुका दिसता परत आमच्या भुरग्यांचे उत्फर्के, तांच्यो भावना, तांचे क्वॉलिफिकेशन, आतां पळय तुमचे कडेन हांगा इतले बरे विचार करपी लोक आसात, अशे तरेचो गोंयच्या फुडाराचो टेक्निकली एज्युकेशन वायज इंडस्ट्री वायज विचार करपी राजकीय नेतृत्व गोंयान आसा. पळय जेन्ना आमी म्हणटा की जॉब ना, ती फक्त गव्हर्मेंटाची जबाबदारी न्हू, ती आमची स्वताची सुद्दां जबाबदारी. बिकॉज जेन्ना आमी खंयच्या कंपनी वयतात ते पळय तुजे कडेन स्किल्स कितें आसा, तूं कंपनी कॉन्ट्रिब्यूट कितें करपाक शकता, त्याच्या वयल्यान तुका ते जॉब ऑफर करतात. आनी म्हाका दिसता की गोवा गव्हर्मेंटान किंवा मे बी गव्हर्मेंटान अशे स्किल्स डेव्हलपमेंट किंवा तूं सजेशन नाका म्हाका जाय ते अशें आय एम पुटींग ए व्हेरी हार्श क्वेश्चन की गोंयान भितर गोंयचें नेतृत्व आयचे पळय जें आसा ते ना हांव तुका विचारता ऑपोजिशन किंवा गव्हर्मेंटान भितर किंवा रुलींग पार्टी भितर अशे तरेचे विचार करपी लिडर आसात. तशे आसात लिडर्स आसात. नांव सांग म्हाका. म्हणल्यार जेन्ना ते मनोहर पर्रीकारान सुद्दां पयलीं खुबशे ते IT ते कंपनीज हाडून ट्राय केलेले, बट कितें जाता की लोक ओके मनोहर पर्रीकर एक नांव घेतलें. म्हाका जर आयचें जर राजकारण पळयत जाल्यार जर कोणा कडल्यान होप आसा तो म्हणजे उत्पल पर्रीकर, कित्याक ताच्या कडेन एक टेक्निकल डिग्री आसा. ही इज अ हायली क्वॉलिफायड. ही हॅज अ MS इन इंजिनियरींग फ्रॉम मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी. सो क्वॉलिफिकेशन तरी पळयल्यार म्हाका ताच्या कडल्यान होप आसा. तो कितले करतलो काय ना तें खबर ना आमकां. पयलीं ताका निवडून येवपाक जाय, तें ताजें पयलीं टेंशन. सो ते जातकीर जर तो निवडून आयलो जाल्यार ॲज यंगस्टर एटलिस्ट म्हाका ताच्या कडल्यान होप आसा अशें म्हाका दिसता. म्हाका एक सांगात कोण उलयता प्लीज. म्हाका जर आतां आमी काँग्रेसाचें राज्य पळयलें, आमच्या आवय बाबांनी हांवें पळोवंक ना, पूण आतां हांवें BJPचें पळयलें. पूण जे हे म्हाका काय हितून हे दिसना, जे कोणी कितें केलें काँग्रेसाचें राज्य म्हाका दिसता 50 वर्सां पयलीं आशिल्लें, 10 वर्सां पयलें म्हटल्यार तितको इतिहासान घुटलायलो. पयलेलो म्हणजे जशें आतां पयला पळय तशें पळोवंक ना. तेन्ना तितकी म्हाका हें नासली. बरोबर. आतां ही फाटली 5 वर्सां जाली पळय ती हांवें सारकी पळयला, क्लोजली पळयला. सो हितूंतल्यान म्हाका इतकेंच कळटा की हे जर कोण सारकें करीत न्हू जाल्यार ती फक्त एकूच म्हणटा तो मनोज परब. आनी आतां आमचे जे तरणाटे
सो बेसिकली इवन आज सुद्धा आमी डिस्कशन सुरू केलें वदळच्यान आमी डेव्हलपमेंटाचो विचार केलो पूण ते डेव्हलपमेंट फक्त आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरल हाचेरूच सीमीत आसा वा त्याच रिलेटेड सीमीत आसा. आमी जायत्या जाणांनी म्हटलें की डेव्हलपमेंट म्हटल्यार फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट न्ही, पूण खंयसरूच ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचो विचार आजून मेरेन आमी काडूंक ना. आमी काडला पूण हय एड्युकेशनाच्या बाबतींत ताचेर जर तर गोव्हर्मेंटान तितलोच विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसना अनएम्प्लॉयमेंट. हांव तशें म्हणना अनएम्प्लॉयमेंट आमचो विशय जालो. ह्युमन रिसोर्स स्कील डेव्हलपमेंट ह्या विशयान भितर तज्ञ हांव म्हणना. हांव हो विचार करता तो विचार करता अशें न्ही, फक्त आपल्याले 2 भाशणां केली म्हणून जायना. हांव तुका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अशे तरेचो विचार करपी लिडरशीप गोंयान आसा काय ना. आतांच ताणें म्हळें तशें उलयतकच वा इंटरव्यू आयकतकच म्हाका तोच एक भास जालो की उत्पल पर्रीकरा कडल्यान आमच्यो तश्यो अपेक्षा आसात. तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो न्ही पूण तो जर तर निवडून आयलो जाल्यार त्या लोकांचें बरें जातलें अशे तरेचे समज म्हज्या मनान तरी जाला. ताणें सांगलां तशें ताणें निवडून येवचें तें करून दाखोवचें तेन्ना ताका वालोर आसतलो. ताका दी तुका दिसता गोंयान भितर आमी जे पळय आतां उलयल्यात प्रश्न मांडल्यात अशे तरेची लिडरशीप गोंयान आसा? सेम क्वेश्चन. म्हाका तुमचे कडेन सगळ्या कडल्यान विचारपाक जाय. एक नांव आयलें, एक मनोहर पर्रीकार म्हणलें. मनोहर पर्रीकार म्हणले ताका चाल्याच नांव आयलें न्ही. तुमकां खरेंच दिसता? कारण लक्षांत घेयात हें कशें आसा जाणा, तुमी पेपर वाचपाक जाय, तुमी मिडिया पळोवपाक जाय, तुमी पेपर वाचून जायना, तुमी एडिटोरियल्स आनी तुमी इम्पॉर्टंट डिबेट्स पळोवपाक जाय. कशें आसा टीव्हीचेर किंवा न्यूजपेपरांनी डिबेट्स येतात. फकत थोडे लोक टीव्ही इंटरव्यू दिवपाक तयार नात कारण ते भितात तांचे काही मायनस पॉयंट लोकांक कळटले म्हणून. सो जेन्ना अशे तरेन तुमी वाचतले ताचे डिबेट्स पळयतले तेन्ना तांचे अशे तरेचो विचार करपाची कौशल्य, विचार करपाची तांचे भितरली एक उर्मी आनी तांची लायकी तुका ही लोकांक कळूंक पावतली. सो तुज्या मनान भितर अशे तरेचे दुबाव आसात की बाबा हे लिडर फाल्यां जिखून आयले जाल्यार आमचे गोंयचे कितें जातलें तें म्हाका कळना, अशें तुका केन्नाय पडटा प्रश्न? शिक्षण हे म्हत्वाचें आसा कितेंय जावं नो मॅटर वॉट, पण टू युटिलायज दॅट एड्युकेशन वीच यू हॅव इज मोर इम्पॉर्टंट. हांव म्हणना की सद्याच्या परिस्थितीन आमचे जितलेय कॅन्डिडेट्स आसा अक्रॉस गोवा आय थिंक मोस्ट ऑफ देम तर 10वी फेल 12वी फेल. बट ऑन द व्हेरी सेम नोट थोडे ग्रॅज्युएट सुद्धा आसा. बट ते ग्रॅज्युएशन करून तुम्ही कितले टू वॉट एक्सटेंट यू युटिलायझिंग दॅट एड्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. आता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन डॉक्टर शेट्ये सोडून हू इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ हू इज व्हेरी क्वालिफाईड, उत्पल पर्रीकर सोडून आणि मे बी एनादर 4-5 कॅन्डिडेट सोडून बाकीचे मेजॉरिटी कॅन्डिडेट. गोंय जेन्ना मुक्त जालें गोंयच्या पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या ह्या 3 विधानसभेनी दोतोर आसताले, चडांत चड आदवोगाद आसताले आनी शिक्षक आसताले. सद्या कितें जालां, एक तर ताणें पळयलां आसतलें की जिखून येवपाक पयलीं पयशे करपाक जाय आनी जे कोण पयशे करतात ते परत जिखून येतात. पयशे केले झोपडपट्टी हे केले, गोंयची जमनी विकल्यो. सो अशे तरेचो बेजीक विचार करपी लोकांक आमी मत दिनात. लोकांक जाय तेंचो मसिया इट्स ट्रू. पीपल वॉन्ट देयर सेव्हियर. आमी काय करपाना हय सारकें. So I mean, coming back to the first question which you asked, education asa important, and if there was a leader to be found or one particular candidate, I think I have 2 names in my mind. One is, as they said, Utpal Parrikar, and the second one could probably be Vijay Sardesai. अशें माझे तरी मत आसा. एक महत्वाचो आतां आमी लिडरशिपीचेर उलयलें. कशें आहा, एक लिडर कांयच करूं शकना, ताजे बरोबर आसता ती टीम, ताजे खातीर लागता पॉलिटिकल पार्टी जी ह्या सगळ्या कडेन बारीकसाणेन विचार करता. आनी म्हत्वाचें कितें, विचार हो गोवा सेंट्रीक करता, हें लक्षांत धर. गोवा सेंट्रीक विचार 2 भशेन मनोहर पर्रीकारान केलो. मनोहर पर्रीकाराची पार्टी जरी नॅशनल पार्टी आशिल्ली तरी तो विचार करता आसतना गोवा सेंट्रीक विचार करतालो. गोंयचे भुरगे, गोंयचे कॉलेजीस, गोंयच्या फुडाराचे प्लॅन, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें. सो अशे तरेचे राजकीय पक्ष तुमकां दिसता गोंयान आसात? पक्ष ना, खंयचे एक पक्षाचें ओरिएंटेशन ह्या विचारधाराचेर ना. पूण जशें ताणें म्हटलें, यंग पॉलिटिशियन्स कॅन इमर्ज, इंडिपेंडंट रावन ते असो एक विचारधारा मांडू शकतात की जी युथा खातीर अट्रॅक्ट जातली. पण ओवरऑल खंयचोच एक राजकीय पक्ष म्हाका दिसता तांचे कडेन असो ना. तूं आरजे म्हणटलो, तुवें तुजें ऑलरेडी मत व्यक्त केलां.
म्हाका दिसता की खंयची पार्टी हे पळोवन हें करप ना, पण जो आतां इंडिविज्युअल आहा, समज आतां कॅन्डिडेट उबो आहा, ताजें विजन पळोवप की तो फुडें कितें घडोवन हाडटलो, म्हटल्यार कोणाक फायदो जातलो, लोकांक फायदो जातलो आनी कोणाक फायदो. न्ही हांव तें ना, म्हजो सामको पर्टिनंट क्वेश्चन, गोंयचे राजकीय पक्ष अशे तरेचे धमक आसता कितें की आमी हें परिवर्तन घडोवन हाडटले, आमी जें कितें उलयलात तें परिवर्तन, अशें आसा तुका दिसता? ना, म्हाका दिसना. गूड. पळय म्हाजो पॉयंट आसलो की पळय जेन्ना गव्हर्मेंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट फुडें ना ना, म्हाका गव्हर्मेंटाचे पडलं, गव्हर्मेंट येवपाक आनी 3 म्हयने उरल्यात. म्हाका जाय तुका तुज्या मुखार आतां 14 दिसांनी तूं वोटींग करपाक वचपाचो आसा. ह्या वोटींग करता आसतना तुज्या मुखार पॉलिटिकल पार्टी अशी एक तरी आसा गोंयांत जी खरेंच बाबा गोंयचे आमी पळय म्हणलां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एज्युकेशन ऑपॉर्च्युनिटीज आनी तुमच्या सारके गोंयाक फुडाराचे जे पळय 50 वर्सां नंतर गोंय अशेंच उरपाक जाय. असो तुगे मुखार आमकां एक बरो दोंगर दिसता, तो जर ना जालो मागीर अर्थ कितें उरलो? त्या दोंगरा वयल्यान येवपी सगळें उदक इतलें घसघश्यान सकयल येतलें की हांगा तुमचे कॉलेजींत भितर पूर येतलो. सो दोंगर जाय आमकां, शेतां जाय आमकां, झाडां जाय आमकां, न्हंयो जाय आमकां. ह्यो न्हंयो युरोपान तश्याचे तश्यो युरोपान जे पळय अशे कांय गांवचे गांव दवरल्यात जे 100 वर्सां पयलीं आशिल्ले. दॅट इज कॉल्ड डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. हो ते अशे तरेचो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो विचार करपी पार्टी गोंयांत आसा? सद्या म्हाका दिसता तितकें ना, बिकॉज जेन्ना तो मोलेम प्रोजेक्ट येयल्लो तेन्ना गव्हर्मेंटान म्हटलें की ती झाडां जी कट करतली ती कर्नाटकांत लायतली, बट गोंयान गोंयान जाय. तुका दिसता की आमी जो पळय डेव्हलपमेंटाचो विचार करतात, सस्टेनेबल जें गोंय फुडाराक तशेंच सुरक्षीत उरतलें, तुका जेन्ना भुरगीं जातलीं तांकां तशेंच तशें तें गोंय मेळपाक जाय पळोवपाक? जाल्यार तुवें सांगपाक जायना गोंयांत कितली दर्यावेळो आशिल्ल्यो, कितलीं झाडां, माडाचें चित्र दाखोवचें पडपाक तांकां की हें पळय अशे तरेचे माड आशिल्ले गोंयांत. तशेंच्या तशें जर म्हाका दिसतालें आसपाकूच जायना, कित्याक आमी हांगाच आसा, आमी हांगाच जगतले आनी आमकां हांगाचेच रिसोर्सीस वापरून आमकां आमचें लायफ हें करपाक जाय, वाडोवपाक जाय. आमी जर खंय तरी दुसरे कडेन रावताले आनी आमचे हांगा भाट आसा, आमचे भाट तशेंच दवरया आमी, अशी जर आमची परिस्थिती आसली जाल्यार आमी ते भाट तशेंच दवरतले आसले. पण आमकां हांगाचेच रिसोर्सीस वापरून आमकां हांगा डेवलप जावपाक जाय अशें आमी कन्सिडर जर केलें जाल्यार 1961 आमचें टोटल पॉप्युलेशन किंवा आमचें टोटल जे सगळे रेसिडेन्शियल एरिया नाल्यार इंडस्ट्रियल एरिया किंवा जे कितें आसात आनी 2022 सगळे धरले जाल्यार आमी ते तुलना करूंक शकना. हांव तें म्हणना, मागीर ताका म्हणटात सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें? पॉप्युलेशन जेन्ना गोंय मुक्त जालें 61 आशिल्लें पॉप्युलेशन 7 लाख, आज जालां 18 लाख. आनी ह्या लोकां भितर कितले गोंयकार आसात? गोंयची पॉप्युलेशन न्ही, भायलें पॉप्युलेशन, मायग्रंट पॉप्युलेशन गोंयांक येवपाक दिवपी आमचो विकास तो खरो विकास? तेच आमी उलयता. सस्टेनेबल विकासान भितर भायलें पॉप्युलेशन, मायग्रंट पॉप्युलेशन येवंक शकना. आमी पॉप्युलेशन वायज अशें धरयात नाका, आमी ओवरऑल हांगा गोंयच्या जमनीचेर जगपी सगळे लोक ते मागीर आमचे हांगाचे वोटर्स आसतले किंवा आमचे हांगा कामा खातीर अशे आयिल्ले लोक आसतले. तर हेंकां सगळ्यांक सांबाळून घेवन सुद्दां जे मोस्ट चडांत चड आमी ट्राय करपाक अशे तरेची लिडरशीप गोंयांत आसा? सर जाहीरनामे पयल्या उपरांत सगळ्यात बरें दिसता, म्हणजे तेंचे जाहीरनामेच ना मरे. पयलें इलेक्शन जाते आज अर्ज फाटीं घेवपाचे दीस, अर्ज आतां लोकांनी फाटीं घेतले आसतले. एक तृणमूल काँग्रेस सोडले जाल्यार एका राजकीय पक्षान आपलो जाहीरनामा हाडूना न्हू, म्हणजे जे आतां येतले खंय रे. एक म्हयनो पयलीं तरी जाहीरनामा येवन तुमकां 12 पार्टी आसात, 12 त्या भायर सगळे लिडर आनीक ऑपोजिशन आनीक इंडिपेंडंट आसात, तांचे जाहीरनामे वाचपाक एक म्हयनो तरी जाय म्हाका लोकांक. हां, वाचून कंपेरिजन करपाक जाय. तूं घे, वॉट इज युअर हें? गोंयांत भितर अशे राजकीय पक्ष आहात जाका आमी ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट म्हणटात तशें विचार करपी ना जाल्यार तो म्हणजे तूं आर यू गोइंग टू वोट फॉर? नो, आय एम गोइंग टू वोट. सो तो जो कितें एवेलेबल आहा तातूंतच तूं मत दितलो अशें जाल्लो? म्हाका दिसता की डेव्हलप जावपाक निवडून येयल्या उपरांत तेणी पयलीं सगळ्यांक मेळोंक जाय. निवडणुकीच्या आदीं ते सगळ्याक भोंवता, निवडणूक जाली काय कोणूच खंय वचना. मागीर कितें कामां जाल्यार ते आपल्या ऑफिसान आपयता. तूं ते जर तुज्या कडेन येवपाक हें ना जाल्यार तूं तेंगेर वचोन कितें तरी म्हणजे कोण अशे लिडर्स बी आहा तेंच्यांनी पयलीं हें करपाक जाय न्हू. तूं सांगतलो? हय, अशे तरेचो राजकीय पक्ष आतां पळय जेन्ना टिकेटी मेळटा थोड्यांनी सोडले आनी थोड्यांक
खंय म्हळ्यार की फातोड्डेचो आमदार रावला पोरुरी, वयलो रावला सकयल. आतां तो त्या गांवा वखता बाबा ना, त्या गांवाक न्हंयो कितल्यो आहा, बाबा तेंची घरां कशीं आहा, वाडो खंयचो तो केन्ना वयता भोंवपाक, बाबा हे पत्र आपले पळय नाल्यार चून उडे म्हाका पडलेलें ना. आनी आतां तशें जालें की हांव म्हणटा राजकीय पक्ष हां म्हजो सामको स्पश्ट आनी पॉयंटेड क्वेश्चन आशिल्लो. आमी जे तरेच्यो खंत व्यक्त केली, नाराजी व्यक्त केली, आमी ज्या प्रकारान उदोळच्यान हुस्के व्यक्त करतात ते हुस्के परावर्तीत करपी राजकीय पक्ष आमचे कडेन आसात? ना, राजकीय पक्ष ना, पूण लिडर आसात थोडे. राजकीय पक्ष आमी आतां राजकीय पक्षाचेर हें केलें. हाजो सगळो इलेक्शन पॉलिटिक्स हाचे सगळ्याचो केंद्रबिंदू आसता तो लोकशाय. गोंयान भितर लोकशाय घट करपा खातीर कितें करपाक जाय? निमाणें आमकां सगळ्यांक आमी कॉन्शियस नागरीक, कॉन्शियस आनी कृतीशील मतदार जातले जाल्यार आनी जाल्यार आमी जायना जाल्यार लोकशाय दुबळी जाता. सो ही लोकशाय जर घट जातली जाल्यार आमी सगळ्यांनी बरे तरेन वोटींग करपाक जाय. बरे तरेन वोटींग करून जायना, ताजे नंतर एक प्रेशर ग्रूप जावपाक जाय. ताजे नंतर आमी मतां सतत व्यक्त करपाक जाय. आनी जे लिडर आसात तांकां ते हांगच्यान थंय उडयो मारपानात, सत्ताधारी पक्ष तांकां विकते घेवपानात. आनी विकते घेतल्यार सुद्दां जो पळय डेव्हलपमेंटाचो पळय प्लॅन आमी पळय चिंततात ताजे पासून खंयचो राजकीय पक्ष ढळचो ना, अशे तरेचो विचार करपाक. म्हाका तुमचे कडेन 3 मतां जाय. निमाणें हो म्हजो प्रश्न आनी मागीर आमी आमची कार्यावळ सोंपोवया. हांव सामके मोजके लोकां कडेन वता. लोकशाय पळय गोंयची आहा ती घट करतली जाल्यार तुज्यान एज ए वोटर म्हणून आनी कितें करूं येता? एज अ वोटर म्हाका दिसता की जे म्हाजे फ्रेंड्स आहा या म्हाजे फॅमिली मेंबर्स आहा तांकां तेजी जाणीव करून दिवची. व्हेरी नायस. सो तूं अशें करतलो ह्या इलेक्शनाक जाणीव? हय. 14 दीस उरल्यात. तूं अशें कितें करूं सोदता ह्या इलेक्शनाक की जाका लागून गोंयची लोकशाय घट जातली? सगळ्यात आदी म्हणजे म्हाका अप टू डेट दवरपाक जाय की जे कितें जाता राज्यान तें म्हाका तेजी समज म्हाका आसपाक जाय. आनी दुसरी गजाल जशें ताणें म्हटलें की जी म्हाजी समज आसा ती फक्त म्हाज्या कडेन दवरूंक जायना. म्हाज्या फ्रेंड्सांक, म्हाज्या परिवारचे लोक आसात तांकां सगळ्यांकूय हांवें सांगपाक जाय की अशें आसा, तुमी फक्त जे राजकारणी जे कितें म्हणटात ताचेर वचूं नाका, तांचे डिटेल तेंचे कडेन कितें प्लॅन आसा काय ना ताचेर पळयात. सो अवेरनेस. हांव आतां उजो कडेन वता. उजो म्हाका एक सांग, तूं कोणाक वोट दितलो तो आमकां कळ्ळें. व्हेरी गूड. म्हाका तुजे कडल्यान जाय इलेक्शन जालें आनी तुजें लक्षांत आयलें की बाबा आमकां मना सारकें जालें ना, मागीर तुमी चड सोडून दिवन अशें तशें आमचे घरा वतले काय तुमी फुडलीं 5 वर्सां आपल्याक दिल्ल्या लोकशायेची राखण करपाचें काम, उदात्त काम आमी तें करतले. आमी एज ए स्ट्रॉंग ऑपोजिशन म्हणून सतत आवाज उठयत रावतले. अशें करतले? पॉलिटिकल पार्टी आनी पॉलिटिक्सान तरी आमी हाली येयला, पूण आमी त्यान पयलीं सुद्दां आमचें काम चालूच केल्लेलें. आनी जशें फाटल्या वर्सांनी चालू जाल्लें पळय तशेंच आतां समज एक काय आमचे खंयचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन धर आमचो आमदार. हांव तें म्हणना, हांव फुडलें उलयतां. म्हाका फुडले लोकां कडेन लोकशाय घट करपा खातीर म्हाका तुमचे सारक्या ऑर्गनायजेशनान सतत आमी बाबा सतत आवाज उठयतले. कोणी भ्रश्टाचार आसा ताका एक्सपोज करतले, आमी आंदोलन करतले, आमी रस्त्याचेर येतले अशें आनी चळवळ चालू दवरतले लोकशाय. अशें तरेन तुमी करतले. तूं मनोज पळोवपाक सामकें फाटीं लागून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आपूण ताका सतत फोन करतलो त्रास दितलो तो जर आवाज उठयना जाल्यार. आनी आमचे सर जे भुरगे आसा पळय जे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी भशेन ना, सो आमचे जे आतां सगळे आवाज उठोवपी ना, आवाज उठोवपीच जाय म्हाका. तूं हाजे नंतर तूं उलय. आनीक एज ए कॉन्शियस वोटर तूं लोकशाय गोंयची घट करपा खातीर कितें प्रयत्न करतलो? म्हाका दिसता सद्याक लोक वोट करता ती वोटींग मागताय रादर तशेंच अमक्या धर्माचो अमक्या जातीचो. म्हाका दिसता ते पक्षपात करिनासतना आमी त्या पक्षाक सुद्दां ताचो विचार करनासतना त्या कॅन्डिडेटाक वोट करपाक जाय. जायत्या जाणांचे तेच मत आसा तेन्नाच बरें. सो बेजिकली म्हाका दिसता लोकां पर्यंत समज पावपाक जाय जाल्यार वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज दीस. आनी आय फील media is one of the major part which letting things go to people. आणि गोंयान अशे थोडे मिडियाज आसा ज्यो न्यूट्रल ना. and I support this channel because he channel सदांच न्यूट्रल. हांव पळयता हे चॅनल न्यूट्रल. हांव तुका फुडलो प्रश्न विचारता. हांव स्वता जर्नलिस्ट. हांव 40 वर्सां वेगवेगळे बॉम्बे आनी गोंयान काम केलां वेगवेगळ्या मिडियान. न्यूट्रल आसप आपले आमचे सारके देशान बरोबर काय खंयचे तरी एका प्रश्नाची बाजू घेवन लडप?
ना सर, म्हाका दिसता की एक रिपोर्टरान किंवा जे न्यूज दाखयता तेंच्यांनी न्यूट्रल रावप आनी तेंच्यांनी डिसिजन दिवप ना, लोकांक डिसिजन दिवप ना, हे खूब गरजेचें. तेंच्यांनी दोनी बाजू मांडप हे इम्पॉर्टंट. एक नवो विशय हाडलो मिडियाचो, बरें दिसलें म्हाका, व्हेरी नायस. सर एक्चुअली भुरग्यांनी बी ताणें म्हणलें तशें मिडियाचेरय कंट्रोल दवरप तुमच्या हातान आसा. जे पेपर पक्षपात करतात, लोकांचे प्रश्न मांडनात ते वाचप ना. जो मिडिया अशे तरेचो पक्षपात करून उबो रावता ताका फाटबळ दिवप ना. सध्याच्या परिस्थितीन आमी समज पळयलें, युनिटी अमॉंग्स द यूथ इज वन फॅक्टर विच डज नॉट एक्झिस्ट इन गोवा. एक काळ आशिल्लो, आय थिंक तुमी सुद्दां त्या काळांतले आशिल्ले, वेन स्टुडंट युनियन इररिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और तुमची विचारधारा, एक स्टुडंट ग्रुप आशिल्लो which led half ticket movement. आणि I'm sure you and many of your friends are. या सध्याच्या टायमाक युथा भितर युनिटी ना, सो ती युनिटी येवपाची इज अ नीड ऑफ द आर. व्हेरी नायस. कार्यक्रम हांगा हांव सोंपयतां. एकच हो जो ताणें पळय विचार मांडला, हांव तुमचे कडेन मांडटा. तरूण भुरगो आयचो खूब कॉन्शियस, तो गोंयच्या राजकारणा बद्दल अत्यंत गंभीरतायेन विचार करता. इतलोच न्ही तर राजकारणात बदल जावपा खातीर तो 2 पावलां मुखार येवन कृतीशील मतदार जावपाक सोदता. हांव तुमचे कडेन तेंच मागता. जो हे तरूण जे कितें मतां व्यक्त करतात, ताणें वेगवेगळे तरेची शिक्षणा पासून ते स्टार्टअप पासून इंडस्ट्री पासून सामाजीक गोंयचे पळय जी परिस्थिती ताचेर ताणें भाश्य केलें आसा, खूब म्हत्वाचें आसा. तुमी बी अशे तरेचो विचार करतात काय कितें? हो विचार तुमी करता जाल्यार तुमी मतदानाक वतना त्या नजरेन ठोस भुमिका घेवन वतले काय कितें? आनी ताजे परस फुडें आमची लोकशाय घट जातली जाल्यार अशे तरेचो विचार तुमी पर्क्युलेट करतले काय कितें? लोकांक, शेजाऱ्याक, तुमच्या मित्रांक आनी एकूण सरभोंवतणी हो विचार तुमी मांडटले काय कितें? अशें जेन्ना जातलें तेन्नाच तुमी कृतीशील जागृत मतदार थारतले. हांव हांगा ही कार्यावळ सोंपयतां. तुमी सगळे हांगा आयले, तुमकां सामक्यो व्यक्तिशा हांव तुमचे उपकार मानतां. पळयत रावात. गोमंतक TV